तुमचे सोवे असो आता रिबन कातरून भितर स्वतेल्या उपरांत मागीर हांव मागण करतलो तुमी भायर रावचे हांगाच मागीर भितर येयलेले आज तो कातून ते खातीर मतलब मारायचे 1 2 3 तुझे बापा हे वखदाचे आजीपी वखदाचे बेसां घालून मामाई जावं देवाचो आशिर्वाद जायो आशिर्वाद नासतना कांयच करूंक जायना तुजे वेळार ह्या वखदाचे आशिर्वाद घाल जो काम सुरू करता सहजकायेन करूं आनी बरो एकवट मोग मेळपाक आनी आमच्या ह्या गांवांतूय सुरू जाता जावं आमच्या 2 ह्या म्हयन्याक सगळी बिजनेस त्या बिजनेस बेसां घाल प्रार्थना सोयीच्या बाबा देवा तुझ्या पुर्वजांनी प्रमाणे म्हज्या सगळे सादांनी जावं फुडीची जावं मियनाची तुज्या आशिर्वादान भर ह्या वखदाचे आशिर्वाद घाल जे वखद सुरू करता तेज्या बेसां घालून मागता क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं सायबिणी आमची राणी विसरोना काढे आमची मागणी कृपा दे आमकां दुखांनी रोडच्यात आमची मागणां आमी सोमेर विनवणी कोराय तुझ्या पुत्रानी आमी रोडच्यात सोयी विनवणी कोराय तुझ्या या वखदाच्या बेसां घालून मागता क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं good success in your future. चालू असताना पुढे तो चालू
असं पुढे आता ए, चल अच्छा पुढे येता तुम्ही असं सगळ्यांक दसऱ्याची मनोनीत कोरबी आणि हॅपी गांधी जयंती. आयज ह्या दसऱ्याच्या दिसा आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आयज ऑफिस ओपन जाल्ले आसा. सगळे जाण जाणा की आमची कलंगूटची टीम जी कशी कंटिन्युअस डिफरंट इश्यूज घेता, आवाज काडटा, बिचाचेर जे इलिगलिटीज चलता तेचेर आवाज काडटा आणि कंटिन्युअस ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे लोक जे गोंयकार आसा जे वॉइसलेस आणि हेल्पलेस जाल्ल्या, ही कॉन्स्टिट्युएन्सी दिसान दीस मायग्रंटांच्या हातीन वचत आसा, ती खंय तरी परती गोंयकारांच्या हातीन घेवपाक, जे आमचे धंदे बायलांच्या हातीन वयता ते परते घेवपाक, हांगा बाकीचे इलिगल एक्टिविटीज चलतात, हांगा प्रोस्टिट्यूशन चलता, ड्रग्स चलता, हे सगळे जर बंद करतले जाल्यार हांगा आरजी हो एकूच पर्याय आसा आणि हे लोकांकूय दिसता. सो तेका लागून आयज आमी हे आमचे ऑफिस ओपन केल्ले आसा आणि हे ऑफिस ओपन करताना आमी लोकांक इतलेंच सांगता की तुमचे कितें इश्यूज आसतले, तुमकां आमकां आमचे पार्टी जॉयन जावपाक जाय, तुमकां कितें आमकां सजेशन्स दिवपाक जाय जाल्यार ह्या ऑफिसान तुमी येवपाक शकता. ह्या ऑफिसान येवन तुमचे कितें सजेशन्स आसा, एडवायस आसा ते तुमी आमकां दिवपाक शकता. आमची टीम सदांच हांगा आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, सदांच तुमकां लागून आसतले, तुमच्या सेवेन हजर आसतले. सो ह्या ऑफिसान तुमकां न्याय दिवपाचे, जस्टीस दिवपाचे काम आमी दिवपाक फूल प्रयत्न आमी आनी ट्राय करतले. आणि आमी आशा बाळगिता की हांगा जे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमचे गोंयकार आसा जे आरजी वांगडा रावतले, आरजी वोट करतले, आमचे झेडपी आणि आमचे जे एसेंब्लीचे इलेक्शन आहे, दोनाय इलेक्शनाक आमकां भरपूर मतान आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले, आमचे रेव्होल्युशनरीज आसतले, तांकां जिखोवन हाडटले आनी सिस्टमान घालतले. कित्याक सिस्टम जर चेंज करतले जाल्यार आमकां सिस्टमान वयचें पडटलें, आनी सिस्टमान वयतले जाल्यार आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करचें पडटलें. आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स ही जी येता ती इलेक्शन आहा ती हांगा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नेटान कंटेस्ट करपाची ऑलरेडी तयारीक लागलेली आसा. सो सगळ्यांक परतून एकदा दसऱ्याची परबी आनी तुमचो सपोर्ट आनी तुमचो तेंको आमकां असोच आसचो. मलिको फेर्नांडीस. पयले सुवातेर हांव मिडियाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर जे ऑफिस आमी स्वताच चिंतताले, एक ऑफिस आमी स्टार्ट करतले न्हू, पूण तेरेपेतूच सायबीण मायन गणपती कडेन आमी मागले आनी हें ऑफिस आमी मागताच आमकां हें ऑफिस दिलें. आनी
जे आमकां पळय ऑफिस दिला तेका आमी चडान चड गांवजांतान देव बरें करून तो आमचो RGP तो राजेन एक आमचो होडेकांठ एक आमचो मेंबर एका उतरान तेणें हे आमकां हे ऑफिस करपाक कितेंच ताका म्हणूंक ना ताका फक्त मनोज बाबान ताका इतलेंच म्हणलें आमी चिंता म्हणल्यार एक ऑफिस घालपाक तो तेच्या मनान कशें कितें जालें देवूच पावलो आनी तेणें म्हटलें म्हाजें ऑफिस हांगासर हें तुमी चालू करात व्हडल्यान तावयो दवरीन राजराम ही धाकटुली गश्ट न्हू ही धाकटुली गश्ट न्हू येदें व्हडलें शॉप तेणें दिलें आपल्यालें उदार मनान सारकें आनी तेचो आयज वाडदीस तेचो आयज हॅपी बर्थडे तेचो आयज बर्थडे दिसाक आनी दसऱ्या दिसाक आयज आमी हें ऑफिस आमी आयज स्टार्ट करता आनी जितले आमचे हांगासर लोक येयले ऑफिस आमच्या इनॉग्रेशनाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच एक कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जरी तर तुमचें कितें तरी बाबा काम कितें तर तुमकां दिसता करूंशें आयज हे ऑफिस आमी चालू केल्यार ह्या ऑफिसान तुमी येवात उदार मनान हें ऑफिस आयज अमक्याच मनशाक न्हू कोणूय येवात हे ऑफिसान तेका वेलकम आसतलें दार सदांच उक्तें आसतलें आनी सकाळचो 9:30 आमचो भुरगो आसतलो तो सारको 5:30 पासून हांगा आसतलो तुमचें कितेंच तरी काम करपाक जाय येवात करात आनी सगळ्या लोकांक मागता कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्याक की हें आतां तुमचें ऑफिस चालू जाल्लें आसात तुमकां तर भेट करूंक जाय तुमकां तर मेळोंक जाय तुमचें सजेशन कितें तर दिवंक जाय जाल्यार हांव पयलेच फुडें सांगता तुमी एक फोन मारात तुमचें कितें तर काम आहा आमी तुमच्या घरान येतले आनी तुमचें काम करून दितले तुमी हांगा येवपाचें ना आमी एक 4 नंबर तुमकां आउट करतले हांगासर हे 4 नंबर आउट केले तुमी त्या फोनार आमकां फोन मारात आमी तुज्या घरान येवन तुमचें काम करतले सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार आणि विजयदशमीची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा हांव कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रेसिडेंट RGPचो म्हाजेर एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की आमी हे सीट आमच्या गोंयकारांक लागून आमी निवडून हाडपाचे आमी जाता ते प्रयत्न करताले आमी गोंयकारांक जागृत करताले कित्याक गेल्या खेपो आमकां 2538 मतां पडली आमी एक पयसो दिनासतना आमकां लोकांनी खूब मोग दाखयलो आनी त्याच लोकांचेर आमी खूब विश्वास दवरता आनी तेंचेर आमी आशा बाळगता की फुडें ती आमकां आनीकूय आदार दिवन तेंची मतां डबल आनी टेबलीन करून आमकां हो सीट निवडून हाडून दितलो त्या सगळ्या लोकांनी जे असेंब्ली गेल्या असेंब्ली इलेक्शनाक जे वोटींग केल्लें आहा तिका काळजांतान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी जाणा आसतले गोंयकार शणत आहा गोंयांत वयता ते गोंयकारांचो वांटो बंद जायत आहा तुमी पळयलां आसतलें UK कितें जालां तें तिने रेफरंडम हाडला आणि थंय कितें केला की UK युरोपियन युनियनांतले भायर सरलेले आहा आमच्यो बाकीचे राज्य जे आहा थंय आमकां कितेंच करपाक आमकां हें ना त्या खातीर आमचो अधिकार आमी कितें करता आमकां जो रायट आहा आमचो अधिकार आमी गोंयांत आमी मेळोवपाक आमी प्रयत्न करता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं सगळ्यांक पयलीं देव बरें करून दाखयलें म्हणजे प्रिंट मिडियाचे सगळ्यांक सो तुमी जाणा आयज आमचें हें ऑफिस ओपन जाता सो जंय लोकांक त्या कालवड कितें प्रॉब्लम आसा कितें आसा न्हू आमच्या ऑफिसान येवन मेळचें आमी हांगासर सो आमी कितें जाल्यार पयलीं खूब डिफिकल्ट जालें आमचें ऑफिस ना आमी खंय झाडां पानां वचून मेळप आपोवप शॉपार मेळप आपोवप आनी आमकां ऑर्गनायज करून जायनासलें सो आतां आमचें ऑफिस आसा सो आमकां सगळ्यांक बरें पडटलें सो कालवडच्या लोकांक मागता तुमचें कितें डिफिकल्टी आसा आमच्या ऑफिसान येवन आमकां एक मेळा सो आमी एक ट्राय करतले आमचो तुमकां हेल्प करता जाता तितको हेल्प करूं थँक्यू दिसाची तुमकां पडली भोव करून कळंगूटकारांक ते इन्वायट करतले आनी तेमी एक एकदम बरें स्टेप घेयला हे कळंगूट एकदम आतांचे भायर पडले आहा जायते हिंगा अशें मनोज बाबान सांगिल्ले ते भाशेन जायते ड्रग्स जावं भुरग्यांनी इस्कुलाची भुरगीं जावं कॉलेजीची भुरगीं तांकां जायते नाका ते नशे पावल्या सो ह्या जाग्याक आमचे RGP वाडत आनी चडत वचपाचें हेच मुगेलें म्हणणें आसा आनी हांव आज तांकां सगळ्यांक येदो व्हडलो स्टेप घेतला म्हूण शाबासकी दिता आनी आमचो RGP जे मेंबर्स आसा तेंचो सदां तांकां सपोर्ट आसतलो इतलेंच म्हणून देव बरें सगळे जाण येयल्या आमचे RGP मेंबर सगळे कळंगूटचे आमचे येयल्या टॅक्सीवाले सगळे येयल्या
तर तशेंच तुमी आमकां सपोर्ट करचे आनी आमी हेजे फुडें कितें प्रॉब्लम जाल्यार आमी येतले तशें आमचे मार्केट तुमी एकामेकाक आमकां तुमी सपोर्ट करता शॉपाल्या तशें आमी तुमकां टॅक्सीवाल्यांक आमी हेल्प करता सगळ्यांक तर दोगांनी एकामेकाक सपोर्ट करून आमचे आनी सेकंड कितें केलां आमचे कालंगूट मार्केट शिफ्ट जावपाक शिरमोले बाजारात रायट ते आमी दिवंक सोदिना कित्याक ते समज शिफ्ट जालें न्ही जाल्यार टॅक्सीवालो बिझनस वयतलो रिक्षेकारांचो बिझनस वयतलो पायलटार तेंचो बिझनस वयतलो आनी आतां टूर येता न्ही ते तांकां बाजार ते खबर ना ते बाजार आमचे मेन बाजार तो कालंगूट मेन ते आमी व्हरोन दिवंक सोदिना जाल्यार सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करून तो मार्केट हांगाच धरून आमच्या हांगा पयलींचे ते सगळ्यांक देव बरें दसऱ्याची आणि गांधी जयंतीची परबी सगळ्याक आणि आयज हे ऑफिस ओपनिंग जाला सगळ्यांनी आमी सांगलां की कितकी इम्पॉर्टन्स आशिल्लें ऑफिसाचें आमी जाणा की कोण हांगा कितें करता तो आणि प्रत्येक जाणांनी हे ऑफिस ओपनिंग करपाक खूब एफर्ट घातला राजन बाबाचें नांव घेतलें प्रज्योत आसा सगळे जाण हांगा जितके जे कलंगूटचे मेंबर आसा तेंच्यांनी ऑफिस ओपन करपाक जावं ऑफिस नासतना सुद्दां ते जे एफर्ट घालताले ते एफर्ट पळोवन आमचे बाकीचे भुरगे आसा ते सगळे कडेन तांकां एक नवी उमेद येताली हे करपाक आनी ह्या ऑफिसा लागून जेणे कोणें हातभार लायला तांकां सगळ्यांक थँक्यू तशेंच प्रिंट आनी हे मिडिया आसा आमचे जे मिडिया आसा ओनर तांकां सगळ्यांक थँक्यू आनी तशेंच हे तुमचें ऑफिस जेन्ना जाय तेन्ना तुमी येयात जशें मोनिको बाबान सांगलां ऑफिसूच न्ही आमी तुमच्या घरा कडेन वचून कितें तुमकां हेल्प जाय तेजी मदत करता आनी ऑफिस जाय जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें ऑफिस एक गोंयकारां लागून कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान आयच्यान ओपन जाला देव बरें तुवें म्हटलें की येणाऱ्या काळात तुम्ही इलेक्शन लढतले कलंगूट वाठारांतले खंयचे मेजर इश्यूज घेवन फुडें वयता पळय मेजर इश्यू कलंगूट टुरिझम बेल्ट आसा आनी हांगा पळयता स्पेशली जे बिचाचेर जे इलिगेलिटी चलता आनी नाजाल्यार तूं रस्त्यार सुद्दां जर चलता जाल्यार तुका जे डाउट्स येता तुका चेडवां विचारता ड्रग्स विचारता असले भरपूर जे विशय आसा हे पयलीं आमकां हाताळपाक जाय ते ऑलरेडी आमची टीम करीत आसतात आमी आतां बिचाचेर पासून जर जे क्लीन जाला आनी जे सीएमान पासून जे स्टेटमेंट करून आयज जे स्ट्रिक्ट जाला तेका आरजीच रिस्पॉन्सिबल आसा कित्याक आमी कंटिन्युअस आमचो मोनिको जावं बाकीचे भुरगे आमचे कंटिन्युअस फोटो काडटाले व्हिडिओ काडटाले आमी धाडटाले पुलिसांक धाडटाले आनी विशय काडलेलो असो आयज आमदार आमचो पावोंक ना बिकॉज तो बरो ना तेका 2-3 दीस रेस्ट सांगला तेका लागून आमदारूय बिरेश आयज पावोंक ना बट ते विशय घेवन आमी कंटिन्युअस फायट करतात आनी सेकंड इम्पॉर्टंट इज हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे शेतां पुरयता डोंगर कट जातात हांगा आख्खे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी दिल्लीकारांक विकलेली आहा हांगा बिचाचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स येतात सगळे शेका फाटल्यान सगळे दिल्लीकारांनी व्हडले व्हडले जागे घेतलात आनी ते आपले टेम्पररी शेकाच्या नावाचेर ते परमनंट कन्स्ट्रक्शन चल्लेले आहा सो ते विशय आमच्या विरेशान असेंब्लीन मांडलेले परत आमची जी टीम आसा ही कंटिन्युअस तेजेर फायट करीत आसा केसीस घालता पंचायतीन वयता ग्रामसभेन वयता सो हे मुख्य जे हे आसात विशय आसा ते आमी घेतले आनी नेक्स्ट इम्पॉर्टंट विशय जो सध्या आतां गोंयांत सध्या सगळे कडेन तापलान कितली वर्सां चलता तो म्हणल्यार टॅक्सीकारांचो आयज टॅक्सीकारांक आमच्या टॅक्सीकारांक भायर मारून नायत भायले हांगा एप हाडून हांगा आमच्या टॅक्सीकारांचे पोड मारपाचे षडयंत्र सध्या सरकाराचे चल्लेले आहा बीजेपीचे चल्लेले आसा आनी ते खंय तरी आमच्या टॅक्सीकारांक राखून दवरपाक लागून आमकां सगळ्यांक युनायट जावपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन जशी टॅक्सीकारां वांगडाची व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर आसा तेकाय लागून लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां साथ दिवचो म्हणून आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हटल्यार हांगा लोकांक गोंयांत दवरतात की तुमचे इलिगल आसा हें आसा तें आसा डेमोलिश करतले हें मोडटले तें मोडटले तुमी भायर सरपाक दिना लोकांक इतलेंच सांगता आमी तुमकां आमच्या वांगडा भायर सरपाक आपयना पूण आमी तुमच्या दारार येवन तुमकां कन्विन्स करतले तुमकां मेळटले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर